एक जागो विकतो घेतलो अराउंड द दाबोलीम एअरपोर्ट एरिया आनी आयज नेवीन कितें तरी काडला की ते फनल झोनान आसा आनी तुमी थंयसर कांयच डेवलप करपाक शकना म्हणून आतां आमी जो आमचो हार्ड अर्न मनी आहा तो आमी इन्वेस्ट केला आमी कितें करपाचें हेचे फुडें हांव मागता आमचे लोकल MLAs जावं ग्रामसभाचे मेंबर्स आसा जावं पंचायती हांगासर आमी ग्रामसभाकूय आमी तो रेजोल्युशन घेतला की तेंच्यांनी कितें तरी हो मॅटर सारको सिरियसली घेवन आमकां सपोर्ट करपाचो आनी हाचेर कितें तरी एक एमिकेबल सोल्युशन काडपाचें. पण आमी इतकी घेतले म्हण आतां आमकां काय लुकसाण जावपाचें आतां गोवा गव्हर्मेंटान आमकां सपोर्ट करून घेवन आमचे कितें ते फैसला करपाचे. टीव्हीचे रूल येता एवरीडे लायक 20 रेडियस फूल 20 किलोमिटर्स म्हणल्यार फूल वास्को मारगांव इवन फोंडा पासून NOC दिवपा ना ते. आमगे रिक्वेस्ट आसा टू द MLA टू द पंचायत मेंबर टू द ग्रामसभा मेंबर टू गेट अस वन प्लेस आमी अप्लाय करून आमगे NOC आमकां मेळून आमची घरां बांदपाक मेळपाक. आतां हे ऑर्डर मिन्स लोक हे जाल्ले आहा मिन्स कितेंय एक बारीक घर बांदपा जाय जाल्यार नेवीची परमिशन जाय मिन्स NOC. सो आनी नेवी आमकां एक नॉर्मल सिविलींग एंटरटेन करना ते कितें म्हणटा पंचायतीक बरया और म्युनिसिपालिटीक बरया थ्रू दॅम इट इज डायवर्टेड द लेटर सो म्हयने 2-2 वर्सां काडटा ते आनी परमिशन दिना. रिपोर्ट चिकालीम पंचायतीन पडटा सो लोकांनी येवन आज ग्रामसभान इश्यू काडलो ताजो आनी आमी रेजोल्युशन घेतला की कितें तरी सोल्युशन गव्हर्मेंटान आनी नेवीन बसून काडपाचें. इश्यू आसलो इलिगल मायग्रंट्साचेर इलिगल धंदो करता तांचेर कित्याक आमचे आतां लोकल जायते गाल्फांतान परत येतात ताका कसलोच धंदो ना. इलिगल मायग्रंट आसा तांणी सगळोच धंदो कॅप्चर करून दवरलेलो आसा. देखून आमची अडचण्यो आमचे पंचायतीन मांडल्यो सगळेच 5 एग्री जाले आनी ग्रामसभाक रेजोल्युशन घेवन आमचें रेजोल्युशन पास करून लोकां कडच्यान आतां ग्रामसभाक घातलेलें पंचायतान घातलेलें आसा. आनी आयज डिस्कशन जालें नो इट वॉज नो ऑन द अगेन्स्ट द मायग्रंट्स बट देर वर क्वायट अ फ्यू पीपल हू स्पोक फॉर द मायग्रंट्स आनी हे सगळें डेलिब्रेट करून आमी आयज रेजोल्युशन्स घेयले. सो द मेन रेजोल्युशन आर नॉट टू रिजर्व द इंट्रस्ट ऑफ द लोकल्स so that no migrants come into the traditional occupations of the local people. आता डिसिजन म्हळ्यार तें रेजोल्युशन घेयलें न्हू तें आमी फॉरवर्ड करतलीं फॉरवर्ड करता म्हळ्यार आमी ते मंथली मिटिंगेक घातली आनी मागीर मंथली मिटिंगेक डिस्कस करून आनी लिगली एडवायस घेतली पयलीं तें आमच्यान करपा जाता जायना तें तेजे बगर आमच्यान हें करपा जायना आनी करपा जाय जाल्यार मागीर तुमगे एक्शन प्लॅन केन्ना फॉरवर्ड करतली.